गोयंचे आणि जो आर्किटेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचो पयलो प्रधानमंत्री तेणे गोंयकारांक सांगले की गोवा should choose their own identity. स्वर्गीय आयन लेडी देशाची आमची आदली प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधीजी हे ओपिनियन पोल जेन्ना गोंयकारांक दिले आज हो इतिहास आज ना जाल्यार आमी एक डिस्ट्रिक्टान आसपाचे एक या दोन आमदार आसपाचे आनी हो इतिहास बरयलोलो आहा आमी रिरायट करिना आनी इतिहासाचेर 60 वर्सां आदी किसलो इतिहास जालो तेजेरूय चड उलयना पूण बीजेपी 60 वर्सां आदी जनसंघ आशिल्लो आनी त्या वेळार जनसंघाच्या मेंबर ऑफ पार्लिमेंटान लोकसभान ओपिनियन पोलाचो विरोध केलो. दिस इज हिस्ट्री, दिस इज रियलिटी. तर आज म्हजे एक उलयल्यार चड हिस्ट्रीचे उलयना कित्याक मुखेलमंत्री मागीर रागार जालो दुसरे रागार जालो. पण काँग्रेसीन केन्ना सेलिब्रेशन केलें ना म्हणटा स्मिता ते सीएम म्हणटा आमीच केलें म्हणटा स्टार्ट ओपिनियन पोल्डे एवरी टाइम आमी हे रेझोल्युशन घातले कोणे हांवें घातले न्ही हांवें घातलेले हे सेलिब्रेट जावपाक जाय म्हणून आनी विथ फूल स्टेट ऑनर सीएम कितें म्हणटलो सीएम आनी सांगपा जाय कोणान दिले हिस्ट्री सार सांगपा जायना हांवें तेगे भाशण चोयल ना बट वेदर ही हॅज मेन्शन नेहरूजी वॉज रिस्पॉन्सिबल तो सदांच टिका करता बरें आहा तें बरो उलोवप. आज मुगेलें प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन आहा आनी ह्या प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन गोंयची अस्मिताय राखप हें आमचें कर्तव्य जाता हेजेर आमी डिस्कशन काल विश्वजितानंद आता ढवळीकरांनी म्हटलंय की गोयची चडशी वाट काँग्रेसीन लायली म्हणून पळय देवान तांकां बक्षिचें सादारण ते बरोबर आहे. ह्या मनशांनी सादारण काँग्रेसा उस्ता कितें केलें आनी होच सुदीन ढवळीकर 4 म्हयन्या फाटल्या ह्या सरकारांतल्यान भायर सरतलो आनी मागीर दुसरी भाशा उलयता. तो जेन्ना ही भाशा उलयता जेन्ना म्हाका दिसता ताका ते फोर्स कोताय सुदीन ढवळीकरान भाशा उलोवपाक जाय जें बाय पुजा नायकान एलिगेशन घातलां ही भाशा उलय. आज म्हाका दिसता आमी तेजेरूय हावजान उलयतले तर हें कोणान कितें केलें हें सगळें बरयलो आहा आनी म्हाका दिसता मॅक्सिमम बेनिफीट ह्याच मनशांनी तो पावर मिनिस्टर गोंयचो पूण गोंयच्या सरकाराचो पावर दिवप पावर कट करप हा मनशाक खबर आसा.